नमस्कार येवकार गोवा टुडेंत सुयश गावणेकार। कोविडाची चट्टी वाशिना मेरेन खबरदार मादयचेर टपकलो कर्नाटकी मध्यस्थ। मुख्यमंत्री म्हणटा फाल्यां विचार। सरकार ना म्हणटा डबल ट्रॅक नेटार पेडणे स्वयंपूर्ण गोंय ड्रग्सांच्या रुळार। ग्रेटर पीडीएचो विस्तार पोन्ने गोंय दायज काबार। कोल सेस ना भरिना जिंदालान सरकाराक मेजलो कोंतार। सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। एके वटेन कोरोना केशी परत वाडटा, दुसरे वटेन वाशिनाच्या लॉन्चाची तयारी। प्रधानमंत्र्याचो मुख्यमंत्र्यांक खबरदारीचो सल्लो। गोंयचो फोकस स्क्रीनिंग मास्कांचेर। म्हादयचेर कर्नाटकी सुत्रां हालोवंक सुरू। कर्नाटकी सरकाराचो मध्यस्थ टपकलो। श्रीपाद भाऊक मेळ्ळो। मुख्यमंत्र्याक मेळपाचो विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा मागीर उलयतां। सध्या चल्ला ताचे परस चड कोळसो हाताळूंक जायना, बीजेपीची स्पष्ट भूमिका। मंत्रिमंडळ बदला विशीं सध्या पक्षीय पावड्यार चर्चा ना, तानावडे हेड ऑन। ग्रेटर पणजी पीडीएची शीम ओल्ड गोवा हेरिटेज वाठारा मेरेन। गोवा फॉरवर्ड म्हणटा हजारांनी कोट्यांचे स्कॅमाचो प्लान। बांयगिणी तेच खातीर शारीकरण करून दायज काबार। सरकार मंत्री ना म्हणटाना डबल ट्रॅकाचें काम चालूच। दवरले कारांचो आमदाराक घेवन दक्षिण अस्तंत रेल्वे अधिकाऱ्यांक घेराव। रेल्वे कडेन ना भूंय संपादनाचे डॉक्युमेंट। पेडणे स्वयंपूर्ण गोंयची दिशा व्हांवली। कोरगांवां कॅनबिस गांजा चरस लागवडीची आनीक एक केस। रेडींत 20 लाखांचे ड्रग्स जप्त। एकलो मुंबयचो, दुसरो कोरगांवचो। आणि सरकाराची JSWक 156 कोटी मायज रिकव्हरीची डिमांड नोटीस। 15 दिसांत भरात ना जाल्यार 2 वर्सां बंदखण। 25 लाख फायन। रेव्हेन्यू कायद्या सकयल सेस वसूल। कोविड लसीकरणा विशीं प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्र्यांकडेन उलयलो। वाशिनाचो खर्च टायमलायन सांगिल्ली ना। लसीकरण राज्यांतले परिस्थिती प्रमाण थारतलें। महाराष्ट्र, दिल्ली, केरळ, बंगालांत केशी नेटान वाडूंक लागिल्ल्यान हेर राज्यांक खबरदारीची शिटकावणी। थंडी प्रदूषण आसा थंय चड खबरदारी जाय म्हूण मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयला। गोंयचे SOP खंय वेगळे आसतले, सध्या फक्त स्क्रीनिंगाचेर लक्ष। हम एकदम से वैक्सीन पर शिफ्ट तो जिसको काम करना है करेंगे। हमें तो कोरोना पर ही फोकस करना है। हमें किसी भी हालत में ढिलाई नहीं बरतने देनी है। हाँ, शुरू में कुछ बंधन इसलिए लगाने पड़े ताकि व्यवस्थाएं भी विकसित करनी थी कि जिन देशों में कोरोना कम हो रहा था, आपको पूरा चार्ट बताया कैसे तेजी से संक्रमण फैल रहा है। हमारे यहां भी कुछ राज्यों में ये ट्रेंड चिंताजनक है ही है। इसलिए हम सभी को, शासन प्रशासन को पहले से भी अधिक जागरूक, अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे। उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। गोयचे खंय SOP वेगळे आसतले। सध्या भायल्या नेतल्यांचेर स्क्रीनिंगाचेर चड लक्ष। ज्या जाग्यार जाता तांच्यांनी सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन वेगळे SOP सेटअप करचे पडटले। महाराष्ट्र भशेन महाराष्ट्रान RT-PCR टेस्ट तरी पद्धतीच्या स्ट्रेंजर आमी वचपाची तितकी गरज ना। आमी थर्मल गन स्क्रीनिंग हाजेर भर दिल्लो आसा। मास्क कंपल्सरी कालच्यान आमी 200 रुपया फीस जी आसा ही घेवची म्हटल्यार जे वापरना तांच्या कडेन। इतले मजगती आता देशाभायर वतल्यांक खातीर GMCत फुकट कोविड टेस्टिंग बंद करपाचो सरकाराचो प्लान। कोणाक वचपाचे आसा तांणी प्रायवेट टेस्ट करून रिपोर्ट घेवचो। GMCत फक्त दुयेंतींक तपासतले म्हूण भलायकी खात्याच्या सुत्रांकडच्यान म्हायती आयल्या। गोंयांत सध्या चल्ला ताचे परस चड कोळसो हाताळूंक जायना अशी स्पश्ट भूमिका बीजेपीन घेतल्या। मंत्रिमंडळांत बदल करपा विशीं खंय सध्या पक्षीय पावड्यार कसलीच चर्चा ना। बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हेड ऑन उलयलो।
काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत आयिल्ले आमदार खंय बीजेपीत आसात तो मेरेन आपले म्हणपाचे. गोंयांत खऱ्या अर्थान दोन जे कोळसो हँडल करपी कंपनी JSW आनी दुसरो अडानी, हे दोनूय जे कोळसो हँडल करपी ज्यो कंपनी आसा तांकां खरें परमिशन भारतीय जनता पार्टीन दिवना. तांकां परमिशन जें आसा हें त्या वेळाचेर गोंया भितर काँग्रेस सरकार आसली आनी केंद्राक काँग्रेस आसली आनी ह्या दोनूय हांकां परमिशन दिवपाचें काम हें काँग्रेस सरकारान केल्लें आसा. तें म्हणणें अशें आसा की कोलाच्या संदर्भान जो लोकांचो भंय जो निर्माण जाल्लो आसा ते एक भंय आसा की तेचो अप्रचार हो जास्त जाल्लो आसा आनी म्हाका दिसता की आयच्या वेळाचेर जें अंडर कंट्रोला भितर वाडोवपाक जाय हें ह्या मताची भारतीय जनता पार्टी ना. कोल हें वाडोवपाक जाय ह्या मताची ना. उलट तो अंडर कंट्रोल आसचो आनी जेणे करून बाकीच्या लोकांक ताचो त्रास जावचो ना ह्या मताचें आमचें मत आसा. म्हळ्यार इतली जेन्ना आमदार असतात आनी तातूंत भितर प्रत्येकाची मतां इतली वेगळीं, कांय जाणांचो ह्या कोलाची इशूचेर घुसमटमार जाता, कांय जाणांचो बाकीची कसली इशूंचेर घुसमटमार जाता. हे रावतले तुमचे बरोबर? तें पळय कशें आसा की ज्या वेळार भारतीय जनता पार्टीन एखादो जेन्ना भितर येता त्या वेळाचेर आमी सदांच मानतात की तो आसा पर्यंत आमचो मनीस. आतां ज्या वेळाचेर निवडणूक ज्या वेळार येता तुमची ही फिलॉसॉफी आयुश्यात ना, लावपा आयुश्य नाही. त्यामुळे आता असं मेरेन तो आपलो मनीस म्हण. तो ज्या वेळार फायनली कशें आसता की पळय फायनली त्या मनशाक कम्फर्टेबल दिसूं जाय. आपण हांच्या बरोबर रावल्या नंतर इफ आय एम सेफ जाल्यार तो आमच्या बरोबर रावतलो. ताका दिसता आसत की त्या वेळाचेर एखादो ताका दिसता की आय एम नॉट सेफ इन दीस. तर त्या वेळार वेगवेगळे विचार वेगवेगळे निर्णय घेवपाक शकतात. पण ते आयच्या वेळार जर तुवें म्हाका विचारलें जाल्यार आयच्या वेळाचेर सगळे आमदार जे आसात ते व्हेरी कम्फर्टेबल ते आपले म्हणटा तुमी. सगळे जाण आमचे आनी सगळे जाण कम्फर्टेबल आसात अशें तुमचो विषय विचाराधीन आसात काय ना, कितें? अजिबात ना. आयच्या वेळार तरी अशे विशय कॅबिनेट अजिबात ना. रिशफल विचाराधीन ना. सध्या तरी. आणि त्या संदर्भात कितें आसत जाल्यार मुख्यमंत्री सांगतले. पण अजून आजच्या वेळार तरी ही गोष्ट कांयच ना. कांयच ना अशें म्हज्या इन्फॉर्मेशन कांयच ना. काय म्हादयचेर मध्यस्थीक भायल्या भायर कर्नाटकी सुत्रां हालोवंक सुरू. कर्नाटक गोंयांत बीजेपी सरकार दोगांनी बसून उपाय काडचो म्हणून शंकर गौडा पाटील उलयला. तो खंय कर्नाटकी सरकाराचो खासा प्रतिनिधी. आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊक मेळ्ळो, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक मेळपाचो. हो कर्नाटकी मध्यस्थ खंयच्यान टपकलो ताचेर मिडियाय बुचकळ्यांत. मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार म्हणटा मागीर उलयतां. म्हादयचे विषयाबद्दल आम्ही बोलायचे असलं दोन्ही लोकांची आणि दोन्ही जनसामान्यांची हितादृष्टीने दोन्ही सरकार विचार करून आदरणीय आमचे मुख्यमंत्री अनुभवी राजकारणी पुरा देशामध्ये अत्यंत सिनियर मुख्यमंत्री आहे. त्यांना शेतकऱ्याची हिताची खूप जाणीव आहे येडियुरप्पाला. आणि आदरणीय आपले मुख्यमंत्री जो डॉक्टर प्रमोद सावंत आहे त्यांनीसुद्धा अनुभव आहे. दोघं मिळून चर्चा करेल. खरं हितं लोकांची हितं सांभाळेल. पण कर्नाटक आक्रमक आहे. कर्नाटकने पाणी वळवलं आहे जवळपास आणि गोव्यात आता म्हादईसाठी मोठं आंदोलन सुरू आहे. राजकीय पडसादसुद्धा त्याच्या उमटायला लागलेत. एकच विनंती करतो, विरोध पक्षवाले त्याला राजनीती करायचं नाही. कुठलीही गोष्टी हिताची आणि लोकांची समाजसेवाची असताना विरोधक त्यांची भूमिका असं असायला पाहिजे, सल्लागार भूमिका असायला पाहिजे. विरोधकांची राजनीती भूमिका नसावे. सल्लागार म्हणजे हे कसं सॉल्व्ह होऊ शकते ह्याच्याबद्दल विरोधकांची भूमिका पाहिजे. विरोधक आजकाल एकच गोष्टीवर विरोध करून त्याच्यामध्ये माझी काहीतरी पोळी भाजतं काय हे विचार करायचं असेल तर चूक आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक खंय तो बुधवारा मेळपाचो. विचारल्यार मुख्यमंत्री कांयच उलोवंक तयार ना. जाप फाफुडटा. आणि एकूच सर आयज एक आमकां शंकर गौडा म्हणून कर्नाटकाचो एक रिप्रेझेंटेटीव गव्हर्मेंटाचो मेळ्ळो. सो दोन्ही स्टेटींनी आमचीच सरकार बीजेपीचीच सरकारां आहा सो ते बसून चर्चा जावं म्हादईचेर अशें म्हटलें. काल हल्लेकारान तशें म्हटलें. तो आयुष मंत्री श्रीपाद नायकाक मेळ्ळो. आयुष विशयाचेर खंय चर्चा केली. ग्रेटर पणजी पीडीएची शीम ओल्ड गोवा हेरिटेज वाठारा लागीं व्हरून शारीकरण करूंक सोदतात. दायज काबार करून हजारांनी कोटीचे स्कॅम करपाचो प्लान चल्ला. वांयगणी प्रकल्पूय हेच खातीर म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो सरकाराचेर आरोप. कोळसो डबल ट्रॅका वेल्यानूय गोवा फॉरवर्ड आक्रमक. उदरगतीच्या प्रकल्पांक संरक्षण दितलो म्हणटाले डीजीपीचेरूय फोग. हे आता हे सायडीन बोवाळ चालू असताना कोळशाचो आणि डबल ट्रॅकिंगाचो सरकार सगळे सायडीन लूट मारपाक सरकाराची चालू आहा. हो एक
व्हडले स्कॅम हे 1000 कोटी रुपयाचे स्कॅम आसतले मिनिमम. कित्याक सगळे दिल्लीवाल्यांनी थंय जमनी घेतिल्ल्यो आहा आनी सगळ्यांक बिल्डिंग्यो व्हड काडून प्लॅनिंग एरिया एक्सटेंड जाता. आयचो सरकाराचो प्रपोजल आसा त्या प्रमाणे प्लॅनिंग एरिया जर एक्सटेंड जाली जाल्यार C1 झोन म्हणटा तो येतलो. C1 झोन म्हणल्यार बिल्डिंग 30 मीटर मेरेन बांदूंक मेळटली. हांवें जी इन्क्वायरी केल्या हे प्रपोजलाची ताचेर अशें कळटा की हो प्रपोजल कॅथेड्रल म्हणजे आहा जंय सेंट फ्रांसीस झेवियराक दवरलेलो आहा ताजे कडच्यान 100 मिटर मेरेन ही ग्रेटर पेडणेची बाउंड्री हाडपाचो सरकाराचो प्रयत्न आहा. ह्यो ज्यो इगर्ज्यो आहा ह्यो सगळ्यो इगर्ज्या परत व्हडल्यो बिल्डिंग्यो येतल्यो आनीक हेंचे गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट भायगिणी जे हाडटात आनी लोकांक अशें जे सांगतात की पणजेकारां खातीर हे प्लांट थंय व्हरतात म्हणून. आतां असो एक प्रश्न आयला की बाबा ही एक नवी सिटी जी डेव्हलप करूंक सोदता सरकार ओल्ड गोवा हे प्लांट ते सिटी खातीर काय कितें ज्यांकां कॉन्स्टिट्युशनल रायट ना तांणी धमक्यो दिवपाक लोकांक तांचे ओपिनियनां आमकां गोंयकारांक कोणाक वी वील नॉट टॉलरेट. ऑन द कॉन्ट्ररी असल्या ऑफिसांत बेगींतल्या बेगीन तांणी पर्चे भरूंक जाय बिकॉज दे आर एक्सिडींग द ब्रीफ. हाव कॅन द DGP से दिस की डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट तुजी पर्सनल ओपिनियन तू यू आर नॉट इलेक्टेड हियर. सरकाराची JSW 156 कोटीची रिकव्हरीची डिमांड नोटीस. 2014 ते 18 मजगतीं MPT बंदरार हाताळिल्ल्या कोळशाचेर कोट्यांनी सेस येणे. कोळशाचें प्रदूषण आनी वेल्यान सरकाराचे नोटीशीक कोर्टांत चॅलेंज. 15 दिसांत डिफॉल्ट रक्कम फारीक करिना जाल्यार 2 वर्सांची बंदखण, 25 लाख फायन. लँड रेव्हेन्यू कोडा सकयल सेस वसुलीची सरकाराची शिटकावणी. 2014 सावन 2018 मेरेन 19 कंपन्यांचो मेळून 208 कोटी रुपयांचो हो गोवा ग्रामीण सुदारणा आनी कल्याण सेस पेंडींग आसा. तातूंत 81% म्हणजे 169 कोटी फक्त जिंदालाचो. 19तल्यान 12 कंपन्यांक गोवा येरादारी खात्यान डिमांड नोटीस धाडल्या. 4 जाणांक हेर नोटीसी धाडल्यात आनी एका कंपनीचें मुल्यांकन चालू आसा. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. सरकार मंत्री ना म्हणटा आसतना रेल्वे डबल ट्रॅकाचें काम चालूच. दवर्लेच्या लोकांनी सकाळीं आमदार लुइजिनाक घेवन दवर्ले क्रॉसिंगार दक्षिण अस्तंत रेल्वे अधिकाऱ्यांक जाप विचारूंक मोर्चा व्हेलो. 3 वर्सां फाटीं कलेक्टराक सांगून बंद उडयल्लें काम परत कशें सुरू केलें काय म्हूण प्रस्न. थळावे म्हणटा तांची शेतां भाटां गेल्यांत. वगी रावचें ना. रेल्वे कडेनय सारके डॉक्युमेंट नात. आमकां जेन्ना पंचायतांक गेल्ले तेन्ना सांगिल्लें की जमीन लोकांगेली गेल ना. म्हणटकूच काल हांव हिंग गेल्लो आनी 3 वर्सां आदीं हिंगा कलेक्टराक घेवन येयल्लो. हिंग कलेक्टरा हाडून हांवें दाखयल्लें की लोकांगेली एक सायडीन शेतां आहाय तेजे वयल्यान मेशीन वयलें रोयलो आहा तें पाड गायलें. तेमी रेल्वेन परमिशन घेल काय ना. रेल्वे मनीस म्हणलो जाल्यार आमी NOC गेला. NOC उपकारना. तेमकां NOC घेल जाल्यार देखून तेमकां भासाभास केली तुमी. अकॉर्डिंगली कलेक्टर ऑल्सो वॉज व्हेरी अपसेट आनी ताणें इंस्ट्रक्शन दिल्ली हें काम बंद करून. जितल्यांक पयशे फारीक केले तेंगेले लिस्ट आपण पंचायतान धाड म्हणटो. तो सांगपाक लागलो आमगेली तेन मेजरमेंट केली 75 स्क्वेअर मीटर आमगे सुवात गेल्या. म्हणटरी आमगेले आमकां 6 लाख येयल्या. 3 लाख गव्हर्मेंटाक गेल्याय आमगे गेल ना तशें कोमदादीक आनी 3 लाख आमकां येयल्याय. आमकां तेणें सांगो ना हो कोल येता म्हूण सांगो ना. आमकां बेश्टो रस्तो कोत म्हूण सांगलो तेणें. I have shown you the statement which I executed. Yes, it has been executed by the land acquisition officer. It is we can keep on debating about citizens, administration, citizens. Both of them are waiting for the decision. If the decision comes, then it will be taken accordingly. तुम्ही तर एक्वायर पासून केली कित्याक आमकां खबर आसा आयज एक्वायर कोत्ता भाडकार पयशे घेतला ते 10-20 जाण जे मुणकार आहा तांकां खबरूच ना. Till you complete 100% formalities, how they can start the work? फेणयेचें कमर्शलायझेशन जावंक जायना.
एक्सायजान कायदो बदलून मोठ्या मोठ्या सोऱ्याच्या उद्देजकांक एंट्रीक मेकळीक दिवची न्ही म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन इश्यू केला. फेणी उत्पादन गोंयचें दायज, कमर्शलायझेशन जाल्यार दायज काबार. बोवाळ पडिल्ल्यान काजूकार मुख्यमंत्र्याक वचून मेळ्ळे. मुख्यमंत्री म्हणटा बेठोच बोवाळ, सरकार असलें कांयच करिना. गोंयची काजूची फेणी हे एक गोंय राज्याचें हेरिटेज ड्रिंक. हाचो उपयोग इवन मेडिसिनल व्हॅल्यू खातीर जाता आनी म्हणून म्हाका दिसता हे काजूची फेणी हे राखून दवरप, हो ब्रँड राखून दवरप हे आमच्या सगळ्यांचें कर्तव्य आसा. हांवें हालीं 2-3 खेपेक हांव फेणी फेस्टिवल जातात, वेगळे वेगळे हॉटेलां करतात, टुरिजमूय करतात, ते अटेंड सुद्दां हांवें केल्यात. तातूंतल्यान लोकांची सगळें कशें तें प्रोसेस जाता, कशें तें फळां काडटा, हें सगळें तें त्या फेस्टिवला भितर आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटा. आतां हातूंत भितर ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट इन्वॉल्व आसतात. म्हणजे गांवांनी काजूच्या झाडां वयल्यान ती फळां काडप, कलेक्ट करप, ताचो रोस काडप, ताचे बियो सेपरेट काडप, तातूंतल्यान मागीर हुर्राक तयार करप, हे अशे वेगळे वेगळे प्रोसेस पळय आसा हे गांवांनी जातात. आनी मागीर तो रोस आसा तो कोणी मागीर तो ल्हानशी कितें कोणी डिस्टिलरी आसा तो रोस घेवन प्रोसेस करून पॅक करता. आनी म्हाका दिसता आमचे सगळ्यांचें कर्तव्य की हें ड्रिंक आसा तें हेरिटेज ड्रिंक हें गोंयचें कल्चर आसा, गोंयचें आयडेंटिटी आसा हें राखून दवरपाक जाय. म्हाका कालच कळून आयलें की एक्सायज डिपार्टमेंट कितें तरी रुल्स बदलपाक सोदता आनी तातूंतल्यान हें फेणयेचो जो मार्केट आसा किंवा काजूचे जे फळांचें मार्केट आसा हें सगळें ओपन करपाक सोदता आनी मोठ्या इंडस्ट्रीक तें दिवपाक सोदता. म्हाका दिसता हें करचे पयलीं सरकारान एक लक्षांत दवरपाक जाय की ज्या वेवसायाचेर बारीक लोक आज गांवांनी पोट भरतात, बारीक लोक कश्ट करतात, तांच्या हातांतल्यान हो वेवसाय खंयच्याय परिस्थितींत वचपाक दिवपाक जायना. आनी म्हणून हांव सारकी क्लियर मागणी करतां की जे हेरिटेज ड्रिंक आसा ताची आयडेंटिटी हें आमचें कल्चर आसा हें सांबाळून दवरचें आनी ह्या वेवसायाचेर जे पोट भरतात तांकां मारक ठरता अशें कसलेंच डिसिजन सरकारान घेवचें न्ही. एक्सायज डिपार्टमेंटांनी तसले रुल्स कितें बदलपाच्या भानगडींत पडचें न्ही. बोवाळ जाल्ल्यान कांय काजूकार वचून मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. मुख्यमंत्री म्हणटा सरकारान असलें कांयच थारायिल्लें ना, सगळ्यो अफवा. ओल्ड प्रॅक्टीस ऑफ दीस काजू फेणी जी आसा विच इज ओल्ड प्रॅक्टीस वील कंटिन्यू. तुमकां चेंजीस जावपाचे कांय चेंजीस जावपाचे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत गेल्ल्या 10 आमदारांच्या अपात्रतायेचो अर्ज सभापती कोविड आनी लॉकडावनाच्या नांवान 1.5 वर्स जालें घेवन बसला. सुनावण्यो ना, निकालय ना. फिर्यादी काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष गिरीश निमाणे सुप्रीम कोर्टांत गेलो. काँग्रेस पक्षांत 2/3 फूट पडनासतना 2/3 आमदार बीजेपींत गेल्ले, तांचेर अपात्रताय. कसिनो आनी क्रूज बोटींक लागून जावपी ट्रॅफिक आडखळीचेर उपाय म्हूण खासा हब करून सगळीं कसिनो ऑफिसां सांता मोनिका जेटी कडेन व्हरपाचें चल्लां. महापालिका आयुक्त आनी पोर्ट कॅप्टना कडच्यान प्लान करून सरकाराक दितले म्हूण पोर्ट्स मंत्री मायकल सांगता. आमदार बाबुशान बसका आपोवन पणजेंतली रातची परिस्थिती मंत्री आनी कॅप्टनाच्या कानार घाली. I am thankful to the Honorable Minister for coming here actually with the captain to sort out the issue. We have basically thought of a plan that we will be putting up the plan to Honorable CM. How the facilities basically should be put in one place. Facilities in a sense we are trying to basically shift the offices of the casinos to the main jetty. Main jetty that is the Santa Monica jetty. So we will be putting this proposal as we said. Commissioner said that we will prepare a plan and then we will put sell this plan to the Honorable Chief Minister. They have to prepare a plan. I told Captain of Port, आमचो Praganja and Sanjit Bab will sit together and prepare the plan. And once the plan is ready, we will take it to CM and show that this is the hub what is required over here, so that problem of पणजेकार will be solved. म्हणजे थिंगा ह्या काजिनोचेर जे कोण येता ट्युरिस्ट, they are coming by car. They come, drop and the vehicle goes in the multi-level car park or they don't congest that road. हिंगासर इश्यू कितें आहा, ज्यो दुसऱ्यो बोटी आहा टच एंड गो, हे आमच्यो क्रूज बोटी, ते येता बसी घेवन थिंगा पार्क जाता. आनी by the time 30 passengers get down or 42 passengers get down,
थिंगा बस उरता थिंगा बस बे ना थिंगा धाकटले टेम्पो ट्रॅव्हलर येताले और आतां व्हडल्यो बसी येवपाक लागल्या सो दीस इज वेअर देर इज अ कन्सर्न. पार्टीचो प्रेशर आसतना नाइलाजान खंय वीज मंत्री काब्रालाक पावर डिबेटीची चॅलेंज घेवची पडली. आपाच्या वाल्मिकीचो तोमणो फाल्यां बुधवारा दिल्लीचो काय बीजेपीचो पावर मॉडेल सारको तें लोकां मुखार उघड जातलें. गोंयकारांक बीजेपीचो कारभार कळटलो. हेर मंत्री तयार असल्यार खंय गोंयच्या सगळे इश्यूचेर डिबेटीक आप तयार. राघव चड्डाक जाता तितलो सक्सेसफुली अवॉइड केलो पूण जेन्ना तांणी म्हळें की प्रोटोकॉला खातीर ते एका गोंयकारा कडेन डिबेट करपाक तयार आसा तेन्ना आमी तांकां चॅलेंज दिली की हांव एज अ कॉमन गोंयकार ह्या इश्यूचेर डिबेट करपाक तयार आसा. तेन्ना तांचे कडेन अवॉइड करपाक आनी काय उरलें ना. म्हाका दिसता ही एक्सेप्ट करूंक नाशिल्ली जाल्यार द मिनिस्टर and this government and the BJP would have had to suffer huge embarrassment. पहिल्यांदा म्हाका दिसता अशी एक मिनिस्टर आणि एक सामान्य मनशामदी एक डिबेट जातली. लोकां फुडें कोणाचो मॉडेल बरो, आम आदमी पार्टीचो मॉडेल बरो काय भारतीय जनता पार्टीचो मॉडेल बरो ऑन द इश्यू ऑफ पॉवर हे लोकां फुडें फाल्यां क्लियर जावनी. अशें आयकून आयलां की बीजेपीची हायकमांड इज एक्स्ट्रीमली डिसअपॉइंटेड अँड फ्युरियस at the minister for having gotten himself into this position. दिल्ली मॉडेला प्रमाणे गोंयकारांक फ्री इलेक्ट्रिसिटी कित्याक दिवंक शकना हे एक्सप्लेन करचे पडटले. and if he or other ministers or the CM himself agrees, we can have a series of debates like पेडणे स्वयंपूर्ण गोंय भलतेच दिशेन चल्लां. कोरगांवां कॅनॅबिस गांजा चरस लागवडीची आनीक एक केस. ड्रग्सांचे लागवडीक कृत्रीम वातावरण तयार करून घाल्ले फॅन ट्यूबलायटी असल्यो गजाली रेडींत सापडल्यात. पेडणे पोलिसांनी 20 लाखांचे ड्रग्स धरला. मुंबयचो लार्सन रिचर्ड, कोरगांवचो सांतान डिसोज दोगांक उखल्ल्यात. 2 म्हयन्यांत पोलिसांची 6वी रेड. ISLांत FC गोवा दुसरी लीग मॅच मुंबय सिटी FC आड बुधवारा फातोड्डे खेळटा. पयले मॅचीत पॉयंटांचेर तितलोसो सातिस्वेत नाशिल्लो टीमीचो हेड कोच जुआन फेरांद म्हणटा मॅची खेळटा तसो टीमीचो जम बसतलो. चडांत चड पॉयंट जोडपाचें टार्गेट. आदलो FC गोवाचो कोच लोबेरा आतां मुंबय सिटीक. बरोबर FCGचे कितलेशेच प्लेयरूय मुंबय सिटीक गेल्यात. गेम पेजाद जावपाची लक्षणां. Most important for us every game is to be competitive, to be positive and win 3 points. Against Mumbai or against different opponents. Of course, tomorrow there are some details so strange because the coach is an ex-coach of Goa. Some players was playing Goa and now he's in Mumbai. But our mentality in friendly games and in championship or in future in Asian Champions League, our mentality all the time is the same. Win 3 points, be competitive and be positive. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.